खण खात्यात कंत्राटी पद्धतीचेर कर्मचाऱ्यांची भरती करतले। तशेंच कांय कारणाक लागून बंद पडिल्लो खण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम परतून सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। ते भायर सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रस्तावाकूय मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। Proposal for establishing a sustainable transport system in Goa in collaboration with the IIT Alumni Council. आमकां जे 700 crores of rupees IIT Alumni कडल्यान मेळटा तो proposal रिसीव करून बाकीचो पूर्णता एंटायर proposal आज कॅबिनेटान मान्यता दिली। Appointment of the legal officer and junior legal officer on the contract basis, time being for the director of mines या डिपार्टमेंटात आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर सध्या भरता, कारण मायन्सात केसीस आनी येते खूब प्रमाणात लिगल काम खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलेलें आसा। Absorption of the staff of Goa State Social Welfare Board in the director of the Women and Child Development and payment of their salaries. Government of India चे Goa State Social Welfare Board म्हणून गोंयांत डिपार्टमेंट आशिल्ले, पण तांच्यांनी वयल्यान ते क्लोज केले। ताज्या उपरांत ते डिपार्टमेंट तांच्यांनी स्टेटीच्या डिपार्टमेंटांनी एब्जॉर्ब करून घेवया म्हटलं। तांचो स्टाफ हांगासर आशिल्लो 5 ते 6 तांकां आमी आमच्या वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान तांच्यो एक्टिविटी ज्यो चलताल्यो त्यो सेम एज कंपॅरिजन विथ द वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट तांकां आमी एब्जॉर्ब करून घेता। 5 ते 6 जाण तांच्यो सर्विसीस गोवा गव्हर्मेंटाक कंटिन्यू जातल्यो। Granting autonomous to the State Council of Education Research and Training (SCRT) and also the synergy with the DIET for monitoring and mentoring and capacity building of the DIET. आम्ही SCRT एका independent of the status दिता, जेणेकरून is a part of NEP. सरकाराकडे पॅलेटिव्ह केअर सेंटर ना, आमच्याकडे आम्ही थोड्याफार पेशंटाक दवरता, पण पॅलेटिव्ह केअर घेवपा खातीर जी ऑर्गनायझेशन्स काम करता त्या ऑर्गनायझेशनाक गव्हर्मेंटाच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन मदत करपा खातीर आमी स्कीम काढल्या। सध्या एट प्रेजेंट देर इज अ 2 पॅलेटिव्ह केअर सेंटर, एक फोंडा, इट इज एन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हांच्या अंतर्गत तांच्यांनी खूब बरे पॅलेटिव्ह केअर सेंटर चलयता। हांव स्वता थंय वचून विजीट करून आयला। अशा पद्दतीचे इलनेसीस आशिल्ले पेशंटांक ते एडमीट दवरून तांची काळजी घेता, आनी ताच्या खातीर खूब दीस तांची डिमांड आशिल्ली, आनी इट इज माय बजेटरी प्रॉमिस ऑल्सो to give the support for the palliative care center हे बजेटाने हांवें अनाउन्स केले। आनी ताच्या अंतर्गत आमी जवळपास पर मंथ तांकां 2.5 लाख रुपयाचो सपोर्ट जो आसा पळय हो दिता। हितून पेमेंट ऑफ द सिनियर डॉक्टर ऑर द पॅलेटिव्ह केअर कंसल्टंट वी आर पेइंग देम 60,000 रुपीज, पेमेंट फॉर द मेडिकल एंड पॅरामेडिकल टीम इट इज अप्रॉक्सिमेटली 1 lakh, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट 5,000, मेडिकल एक्सपेन्सीस 35,000, फूड एंड रेजिडेन्शियल एक्सपेन्सीस विच इज 50,000 अशें मेळून आम्ही 2.5 लाख रुपया जवळ पयली हो ताका पेमेंट करता। मिनिमम टू मिनिमम 20 पेशंट्स तांच्याकडे एडमीट आसपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।